बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. प्रितिवंत भावा भयणीनो, हो शुभ वेळ जेजू आमच्या मोगाच्या इश्टा सांगाता सारूंक आमी एकठांय जाल्या. व्हडा भोगतीन आनी मागण्याच्या मनान ह्यो तोड्यो गोडयो सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया आनी जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक गीत गावुया साक्रामेंतांत रावलोल्या R31. Sakramentat rahalolia mogacha Jesu. Sakramentat rahalolia mogacha Jesu. Ulpai amchi kaळजा तुझ्या मोगान बघू आमी तुका सासणाच्या सासणाक. उलपाय आमची काळजा तुझ्या मोगान बघू आमी तुका सासणाच्या सासणाक. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसय आमकां तुझ्या जेवणा मेसार जावच्यात आमी करी देवाची भुरगीं. बसय आमकां तुझ्या जेवणा मेसार जावच्यात आमी करी देवाची भुरगीं. प्रितुमेच्या देवलोल्या सर्गीच्या ओड्या. प्रितुमेचेर देवलोल्या सर्गीच्या ओड्या. अस्कोत बुकेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ. गोटायेन तुझे
दोनया देवा, आयज आनीक एक पावट तुका अर्घां आनी मोहिमा दिवचे पासत आमी सोगलीं हांगासर व्हडा उमेदीन ह्या तुज्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. जे सुवातेर आमी आसलीं ते सुवातेर थावन मोगाच्या जेजू ह्या तुज्या शुभ वेळाक बागेली जावंक तुजें चोडा मोगाचें आमंत्रण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुजे आभार मानता. जेजू, आमी किरकोळ ओस्कोत आनी पातकी आमचें सैम जिवीत आमचें तुजे सोरशीं घेवन आयल्या. आमचेर तुजो पोरो घाली नाकाय. आयच्या ह्या शुभ वेळाक आमचो विशय सोर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगोट करात. हो मनान दवरुया. भोव मोगाच्या जेजू, देवाचो सोबत तूं मनशा रुपान तुवें जल्म घेतलोय आनी आमचे मोदें तुवें तिकाण केलें. आयज आमचे मोदें मनशा रुपान न्हय पूण एका भोव साद्या ओस्तीच्या रुपान ह्या वेदीचेर आसलोल्या पवित्र संस्कारांत तूं आमचें मोदें आसाय म्हूण व्हडा भावार्थान आमी सोत मानता. ह्या वेळार तुजें आसणें आमचें मोदें आसा म्हूण मानून घेवन सोगल्या आमच्या बोळान मोनान आनी काळजान तुका आमच्या सोम्याक नमस्कार करूंक सोगले खालतिकायेन आमी आमची मान बागयता. मोगाळ जेजू, जायत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यांत. थांबोन आसतना तुजीं बेसांवां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर घालीत आसाय. तुजे मुखार तुजें आसणें भोगूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुजे आभार मानता. हो वेळ तुवें आमकां दिलाय तुजे बरोबर सारूंक. तर सोगलें बरें आनी वायट जें आमच्या जिवितान घडलां ताचो उगडास आनी नियाळ करूंक आमकां तुजो आदार दी. जेजू, तूंच आमच्या जिविताचो धोनी. आयज पासून आमी जिवी आसाव जाल्यार तुजेच येवजणे पोरमोणें सोबार वायटा विघ्नांतलीं आमकां तूं राखताय आनी सांबाळटाय.
आनी ह्या तुज्या ओप्रिमीत मोगाक आमचो दिनवास. जेजूक वाकाणच्या आमी गीत गावया Q13 तुज्या वर्त्या नांवा. Sorvespora Deva Mogal Bapak आमच्या तुझ्याच नावाक तोराय तुझ्याच नावाक मोहिमा फावो सासना सासना. तुझ्या वर्त्या नावा मोहिमा गायता बापा. तुझ्या वर्त्या नावा मोहिमा गायता बापा. Bolis tes votatus Molbar pritver sagot Tudzie's morcze deva Mogar Bapa amcia. Tudzia वर्त्या नावा मोहिमा गायता बापा. तुझ्या वर्त्या नावा मोहिमा गायता बापा. सगळ्या तुझेच कडसून बापा देहात ग्रेसकाय वडवी. तुझ्या वर्त्या नावा मोहिमा गायता बापा. तुझ्या वर्त्या नावा मोहिमा गायता बापा. देवाचे उतर आमकां सोर्गींच्या राजाची खबर सांगता आनी सासणीक जिविताची वाट दाखयता. तर हेंच देवाचें उतर मातेवाचें शुवर्तमान आवेसवर्दा वळी 5 ते 15 चितान आयकुया. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. अनबावार्थ्यांच्या गांवांची वाट दवरूं नाकात आनी सामार्यकारांच्या नोंगरांनी भितर सरूं नाकात. पूण अदीक करून इस्रायेलाच्या गोरोण्याच्या सांडलोल्या मेंढरां सोरशें वचात आनी वचून
सोर्गींचें राज येवचें जालें अशें पोरगोट कोरात. वायटाकारांक बोरीं कोरात, मेल्ल्यांक जिवंत कोरात, कोड फुटलोल्यांक नितळ कोरात, देंवचार काडात. तुमी फुकोट घेतलां फुक्या दियात. तुमचे कोडे भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावलीं वो वांडो वो दांडो, कित्याक वावराड्यांक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो सोदून काडात. आनी थंयसरले भायर सोरोसोर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार त्या घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा नोंगराची जोडटी ह्या नोंगराचे जोडटे इतली खोर जावची ना. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ आतां नियाळ करुया. जेजून आपल्या 12 शिसांक विचून काडल्या उपरांत तांचो भावार्थ वाडोवंक तांकां इस्रायेलाच्या गांवांनी वचून सोर्गींचें राज लागीं पावलां अशें पोरगोट करूंक पाठयलें. आनी अशें जेजू आपल्या शिसाचो भावार्थ देवाचेर वाडोवंक वावुरतालो. आमी पळयत जाल्यार जेजून विचून काडलोले शीस सादे मनीस आसले. तांतलो एकलो दोंड वसूलदार आनी हेर दुसरे खारवी जावन आसले. तांचे लागीं गिरेस्तकाय ना म्हूण शिकोपूय नासलें. पूण तांचो भावार्थ वळखून जेजून तांकां विचून काडले आनी सोर्गींच्या राजाची पोरगोटणी करूंक एक व्हड जबाबदारी तांच्या हातांत दिली. शिसाचें काम न्हयच फकत प्रवचन करूंक पूण बऱ्यो कोरण्योय आदारूंक. जशे परी जेजून आपल्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान करून दाखयलें. जेजू वरवीं देवाचें राज साकार जालां आनी मनशाक पावलां. जेजूची आज्ञा न्हयच फकत
पोरगोटणी करूंक, पूण ती पोरगोटणी आमच्या वेव्हारांत घालूंक. मुणगे पिडेस्तांक बरी करूंक, मेल्ल्यांक जिवंत करूंक, कोड फुटलोल्यांक नितळ करूंक, देंवचाराक भायर काडूंक. ह्यो सगल्यो कोरण्यो कुडीचे तशे आत्म्याचे भलायकेच्यो. जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक धाडटा तेन्ना रित्या हातांनी धाडटा. जेजूक जाय आसलें की आपल्या शिसांनी फकत देवाचेर विस्वास दवरलोलो. शिसांनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवन जेजून दिल्लें कार्य शार्ती पावयलें. आयज आमी आमचेरूच नदर मारुया. आमी ह्या संवसारांत जियेतना जण एकल्याक एक व्हड जबाबदारी दिलोली आसा, आनी ही जबाबदारी म्हणल्यार आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान आमी बऱ्यो कोरण्यो करूंक, देखीक पिडेवतांक बेट करून, गरजेवतांक जाता ते भाशेन आमचो तेंको दिवन, आनी मागण्या वरवीं आमी जेजूची बरी खबर परगटूंक. फुकट घेतला फुकट दियात, ही जेजूची आज्ञा मनान दवरून आमी आमच्या जिविताचें कार्य वळखून घेवंक आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा आनी बळ मागुया. ह्या वेळार आमची नदर पवित्र संस्कारांत हाजीर आसलोल्या जेजूचेर आसूं दी. स्तोत्र 55 वळ 22 आमकां अशें मेळटा. सर्वेस्पराच्या काळजांत घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सुगुणी मनशाक तो कदींच पडूंक हालूंक दिवचो ना. थोडो वेळ ओगी रावन आमच्यो जण एकल्याच्यो खाशा गरजो जेजू मुखार उक्त्यो करुया. ह्या वेळार आमचे आवडे जेजू मुखार दवरुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. पवित्र सोबेचे फुडारी सगले क्रिस्ती पोरचेक भावार्थाचे उत्तम नमुने जावंक आनी देवाच्या उतरान आनी देखीन पोरचेचो भावार्थ तीर गोट करूंक
वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. राजकारणांत वावुरतल्या आमच्या भावा भयणींनी पासत मागुया. तांणी आपली जबाबदारी ओळखून घेवन आपल्या वावरा वरवीं बरेपण शिपडावंक तांकां जेजूचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. तरेकवार प्रश्नाक आनी आडकोळींक लागून जायते आमच्या भावा भयणीचें जिवीत जोड जालां. असल्या वेळार ताणें तुजेर पातयेवंक आनी सगलो आपलो भावार्थ जेजूचेर दवरूंक तांकां बापाची कृपा आनी बोल मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमकां दिसा दिसपोटी पोरगोट जातोलें देवाचें जिवें उतर काळजांत बाळगून तें नियाळूंक आनी जिवितांत सांबाळूंक आमकां शिकय आनी आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आवय बापायनी कुटुंबीक मागण्याक वेळ करूंक आनी आपल्या भुरग्याच्या काळजा मनांत मागण्याचो मोग रिगोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगळी दिमी घालुया आनी आमची सगल्याची मागणी एक करून जेजून शिकयले मागणें सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.